सांग्यार फक्त 5% लोकांचो IIT प्रकल्पाक विरोध आसा, मात उरिल्ल्या 95% सांगेच्या लोकांचो IIT प्रकल्पाक तेंको आसा। 3 वर्सां पयलीं विरोध आशिल्लो, मात आतां उलोवन करून तांची समजूत काडून तांचो आतां विरोध ना। कोणाकय ह्या खातीर जमनीचो मुद्दो आसा तर आमी तो प्रश्न सोडयतले म्हण मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयला। RDXGOA खातीर पर्वरीच्यान संजय मनोली। सांगा IIT प्रकल्पाक थोड्यांचो विरोध आसा, थोड्या शेतकारांचो असो आयकपाक येता। विरोध असतो 5% ना, तुम्ही जे 100% विरोध आशिल्ल्या भशेन पयलो क्वेश्चन तो विचारता। You should ask and congratulate that 95% of the people are supporting and they have come in favor of this. Nobody, a single person has opposed on आम्ही जेन्ना पळय पब्लीक हें घेतिल्लें कळ्ळें न्ही, तेन्ना पब्लिकाचो सगळ्यांचेच सांगिल्लें सादारण 15 लोकांनी जे हायली एज्युकेटेड आसा किंवा फ्रॉम ऑल सेक्टर्स, फार्मर आसतले, हेडमास्टर आसतले किंवा प्रिंसिपल आसतले किंवा एज्युकेशनल फिल्डांतले आसतले, जे स्टार्टअप्स केल्ले ते आसतले आनी आमचे इंजिनियरींग केल्ले भुरगे आसतले, ऑल ऑफ देम हॅव कम अँड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन अँड स्ट्रॉंगली डिमांडेड दॅट वी वॉन्ट IIT इन सांगेम. So this is a kind of referendum that we have got, and people who were simply opposing, म्हणजे एक दोग जण कोणी आवाज काढले, then they must have got convinced and they have not raised any issue then after. The meeting went on for about 3.5 hours and nobody raised any kind of questions. But at the same time I want to assure all those people जे कोणाचो कितेंय प्रॉब्लम आसा जर जायत जाल्यार जमनीच्या विशीं, फार्मरांच्या विशीं, जाल्यार वी वील सेटल देम व्हेरी कम्फर्टेबली. पयलीं तांकां तें मिसकॉन्सेप्शन आशिल्लें. 3 years back the similar kind of meeting was held and at that time ताणें इशू केल्ले, ते बंद उडयल्ले, तेन्ना ते कॉन्सेप्ट क्लियर नाशिल्लो. टुडे आय हॅव टेकन एवरीबडी इनटू कॉन्फिडन्स. आय हॅव एश्युअर्ड देम. लोकांचो आवाज मदींच येयलो म्हणलें जाल्यार तांकां कॉन्फिडन्सान घेवना तुमी? सगळ्यांक घेतिल्ले, कळ्ळें न्ही. एक पॉलिटिकल हें आसता, कळ्ळें न्ही. सगळेच पॉलिटिकल पार्टीज सगळे सारके मेळचे ना. एक दोग जाण आशिल्ले, वेन आय आस्क्ड देम टू कम इन फ्रंट अँड एक्सप्लेन टू देम, दे वर रेजिंग हायडींग बिहायंड. कोण तरी म्हणटालो नाका नाका IIT नाका, पूण ते हायडींग, दे नेवर शोड अ फेस हू इज दॅट. So when we called them and just come and explain why you do not want, they either kept quiet आणि थोडेशे एक दोग जाण कोण इन्स्टिगेट करताले तेच गेले. ओके. सो नाव रोड्स आर क्लियर म्हणलेल्या भशेन जाता? डेफिनेटली रोड्स आर क्लियर. IIT जाय जर जाय, वी वील कम ऑन रोड. 4000 5000 लोक आमी त्या सायडीचेर बसून रावतले, कोण कोणाक कांय करपाक शकचो ना, कळ्ळें न्ही. If at all, I am also raising, if at all anybody has any property documents and if they are worstly affected, we will look into it. तांकां तेंचे रायट्स मेळटले, तांचे रायट्स मेळटले, कळ्ळें न्ही. बेश्टे कोणी तरी भायल्यान येतले, पिन मारतले आनी कोणाक मुखार घालतले, that will not work. We will not, we Sangekas will not allow anybody outsiders to come and instigate our own people. कोण येतले? कोणी आयले जाल्यार हांव सांगता तुका, पॉलिटिकल पार्टी पयली आयिल्ल्या खुबशे जाणांनी मिटींग घेतल्यो, सगळे गेले, कळ्ळें न्ही. आमीच आतां सगळे सांगेकारांनी एक निश्चय केल्लो आसा की जे कोणी अपोज करपा खातीर आमकां भायले लोक येतले, इन्स्टिगेट करतले, वी वील डील विथ देम व्हेरी स्ट्रिक्टली. उगी रावचें ना सांगेकार.